हांव आयज आतां कोर्टा कडेन येयलो आमचो सड्यावयलो भुरगो हो हेचेर आतां ती कंप्लेंट केले कितें दुर्दैव आमचे की आमी जे वोटर्स आहात जे ह्या आमदारांक मंत्री बिंत्री करतात आणि मागीर हे आमकां भोगचें पडटा। आयज वासना कांड कुणी केला म्हाका सांग। आनी वासना कांड केला कोणी आनी भोगता कोण? हे इनोसंट भुरग्यांक कित्याक रे म्हाका सांग? तेंचे फ्युचर आहा मरे, फाल्यां सकाळीं ताका गव्हर्मेंट जॉब येयलो जाल्यार तो शिरकातलो मरे। अरे म्हाका एक सांग, एक आमदाराक हे सोंपता, तू फसला म्हणून दुसऱ्यांकूय फसोवंक सोदता? म्हाका सांग आतां, म्हाका सांग तेची कितें चूक म्हाका सांग भितून? हा, लोकांचो तू टाइम वेस्ट करता। ऑलरेडी एक्सपोज जाला, सगळ्या मिडियाक खबर आहा, मंत्र्यांक खबर आहा, सीएमांक खबर आहा कितें आसा आनी कितें ना तें। आतां आनी कितें उरला? सरेंडर जावपाचो तेणे, ह्या आमदारान सरेंडर जावपाक जाय एक्चुअली। कित्याक सांग, तू तुज्या स्वार्था खातीर लोकां इनोसंट मनशांचे लायफ फोंडान घालूंक शकना तू। कितें लोकांक कळ्ळें की कुणी वासना कांड केला आनी कुणी ना तो। आतां आनी फुडें उलोवनूच फायदो ना न्हू। तुका आमी एक चान्स दिल्लो ते खुर्चेर बसून आमची सेवा करपाक, तुका ती सेवा करूंक जावंक ना। कितें रे, सेवा करूंक जावंक ना मरे, लोकांची करियराची तरी वाट लावं नाका। म्हाजें जाल्यार इतलेंच म्हणणें की हे इनोसंट भुरग्यांची वाट लागोंक जायना। हांव मागता कितें आहा तें फाटीं घे कितें, आनी त्या भुरग्यांक माफ कर मातशें। कितें तेंच्या आनी करियरान खेळों नाका। देव बरें करूं। कोर्टान आपयल्लो कितें म्हाका स्टेटमेंट दिवपाक आपयल्लो तेंच्यांनी म्हाका आतां डेट फुडली दिला। सो मिलींद नायकान सेक्स स्कॅन्डला बद्दल कितें FIR केलेलें म्हाजेर तेजे बद्दल। सो त्या खातीर म्हाका आपयल्लो स्टेटमेंट, ती फुडली डेट दिल्ली आहा।